आता इश्यू म्हणजे कितें आमकां कळ्ळें की हांगासर हे नंबर प्लेटीक लागून हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक लागून चलना तेका लागून आमी येयल्ले आहा. पण जेन्ना आमी डिपार्टमेंटान आरटीओ इन्स्पेक्टर येयल्या तांकां मेळ्ळें पळय तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आमी ओवरऑल सगळ्याचें चॅकींग करता फकत नंबर प्लेट न्हू म्हणून कळ्ळें तुका. तेका लागून आमी एप्रोच मायकेला कडेन घेवन जाल्ले पण एप्रोच मायकेल येयल्लो आनी मायकेलान सांगलें तांकां की मातशें तांकां समजून घे म्हणून कितें रिलॅक्सेशन दिया म्हणून. आनी आमी एक सांगलां की हांगासर ते हेच्या नंबर प्लेट आहा पळय ते नंबर प्लेट करपी कोण ना गोंयांत. तेन्ना आमी मागला की ऑथरायज कोण तरी डीलर काडात आनी तांकां ती नंबर प्लेटी करपाक दियात आनी आमकां टायम लिमीट दिवची म्हणून कोणाकूय आडयता ते काय कितें हय एक्चुली कोणाक प्रायवेट गाडयांक सगळ्यांक येयल्ले आहा ते प्रायवेट गाडयो रेंटो बायक सगळ्यांक येयल्ले आहा टॅक्सी न्हिसून. पण तेतून करून आमकां एक कमर्शियलाक एक रिलीज दिवचें म्हणून आमी मागला तेंचे कडेन थोडे कित्याक ते नंबर प्लेटी आजून सद्या एवेलेबल ना. जेन्ना एवेलेबल जातले तेन्ना आमी बसयतले नाल्यार आमी बसूंक शकना न्हू. पूण ती स्पेशल ड्रायव्ह कितें HSRP नंबर प्लेटी खातीर कशी हय तेकाच ते करतात चॅक करतात आनी ते नंबर प्लेटी कितें आहा जे पयलींचे नंबर प्लेटी आहा पळय ते फेक जाल्ले आहा तेचे स्ट्रीम कांय दिश्टी पडना. पण त्यो बसून त्यो आहा पळय त्यो ट्रॅक करतले जाल्यार ते ट्रॅक करूंक शकना न्हू गव्हर्मेंट. तेन्ना आमी मागता की त्यो बसून पळय नंबर प्लेटी आहा पळय फेक जातात पळय त्यो बऱ्यो आमकां कंपनीच्यो हे दिवच्यो म्हणून नंबर प्लेटी. आतां कितें म्हणलें एक्चुअली हाचे हितून हें केलां मातशें आमकां रिलॅक्सेशन दी म्हणून सांगलें. कितें इशू कितें आयज खूब कडेन आमकां आरटीओचे जीपी दिल्ले सो आमी मातशें आबूज जाल्ले कितें इशू जाल्लो तो. सो आमी सगळे जे एसोसिएशन आहा ते एकठांय जाले आनी इशू कळून येयल्ले तांकां की इशू कितें जाल्लो पळय तो. पूण हाडयता आसतना सगळे हाडयताले टॅक्सी रेंट अ कार रेंट अ बायक आनी प्रायवेट गाडयोय. सो तेन्ना आमी सरा कडेन उलयल्ले हांगासर की आतां आमच्या म्हाज्या कलिगान सांगला तो की नंबर प्लेटीचो आमचो मातसो रिलॅक्सेशन दिवचें आनी जेन्युइन डिलर काडचे एक नॉर्थाक 1-2-3 काडचे आनी सावथाक 1-2-3 आनी टायम पिरियड वाडोवचो पडटलो कित्याक रेंट अ कार आनी टॅक्सी खूब आहा सो हेका मातसो टायम लागतलो. पूण HSRP नंबर प्लेटी कंपल्सरी म्हणटात. हय कंपल्सरी येतले म्हणटा तो. आमी तेका म्हटलो ओके करता कंपल्सरी आमचो ऑब्जेक्शन ना तेचें कोणाचेंच ऑब्जेक्शन ना हें. पूण कितें आमचो टायम पिरियड आहा आमकां आनी कितें सद्याक ऑल गोंया अजून रेकॉग्नायज डिलर कोण ना. सो मे बी सावथान थोडे हाडचे आनी नॉर्थान थोडे 2-3 डिलर हाडचे आनी आमकां अवेलेबल करचे आनी टायम पिरियड एक दिवचो कित्याक इन शॉर्ट नोटिसान जावचे ना ते. इट वील टेक लिटल टायम. आतां आमी वॉर स्टॉपात येयला एक 10 दीस उरला आनी आयज तुमी पळयलां आसतलें गोंयान कितें चलता तें. ट्युरिजम सारकें बॅडली हिट जाल्लें आहा. इंटरनॅशनल तो डोमेस्टीक ट्युरिस्टूय आयज लेस आहा. सो हितूनय आनी सगळेच गडबड जावचो न्हू आनी बरे आशेन हें वॉर सोंपोवन सगळ्यांनी बरो न्यू इयर फुलयचो. एक सद्याक बिझनस कोणाकूच ना. तो टॅक्सी कार जावं रेंट अ कार जावं कसलो गेस्ट ओनर जावं हा इशू जावन बरे आशेन वॉर सोंपचें इतलेंच आमचो रिक्वेस्ट आनी आमकां टायम पिरियड दिवचो कित्याक आतां नेक्स्ट वीक म्हणटा तो हॉलिडे वीक क्रिसमस आहा मागीर न्यू इयर आहा. आतां तेंच्यांनी कितें सांगलें ते आमचो सर येयल्लो कालावडचो MLA येयल्लो मायकल लोबो तो सरूय उलयला तेंचेशीन आनी तेणें तांकां सांगलां की तांकां सद्याक रिलॅक्सेशन दिवचें टायम दिवचो हाका. तेणी हें करूं ना हांकां की टायम दिवचो तांकां एटलिस्ट एक फ्यू मार्क्स दिवचे आनी डायरेक्टराक तेणी सांगलां की सद्याक तांकां रिलॅक्सेशन दे इतलें सांगलें का बाकीचो आपलो काय हें ना. तुमी तुमचो कितें बाकीचे एका ट्रायब येयला ते ट्रायब तुमी कंटिन्यू करा आपल्याक काय ऑब्जेक्शन ना. कसली ड्रायव्ह वॉट एक्झॅक्टली It's like our general drive because we come to hear a lot of offences on the road. So we decided to have a drive at this time in the coastal belt and we booked many cases of different offences. So this will continue like. पण आतां कितें एक इशू जाले लोकल जमले कितें विशय Local means because they have not installed high security number plates. So they all came together to tell because that high security number plate is not available at the station to install. So they have requested to give them some time. So we'll speak to our higher authority. This was the request from the general public and accordingly let the higher authority decide. कोण कोण असला कोण असले कितली टीम आसा सर तुमची Here we have enforcement north, we have the registration office, so we have the team of different offices to conduct this drive.